दोन मुद्दे आहेत पळय. पयलो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार खोलायेन अभ्यास जायना हो. दुसरो म्हळ्यार नवीन आमदार कितले संख्या हे जालो तो. एक गजाल हातूंत भितर जी दिसता ती म्हळ्यार सभापतीन कांय रिस्ट्रिक्शन्स घाली की एकट्यान 3च प्रश्न विचारपाचे, सप्लिमेंटरी असल्यार एकच प्रश्न विचारपाचो. अशी करून खोलायेन कामकाज जावपाक शकता. नाही, अधिवेशनाचो कार्यकाल खूप लिमिटेड आशिल्लो, ताका लागून तशी बंधन घालून तातूंत चुकीचें कांय दिसना म्हाका. पूण खंय तरी होमवर्क कमी पडटालो. अनेकदा अशे अपक्ष आमदार सुद्दां विशय काडटाले, पूण तो ताचो अभ्यासूच मुळान कमी पडटालो. ताका लागून पटकन मुख्यमंत्र्यान कितें म्हळें काय फुडें तांकां आनी कितें जशें विष्णून सांगलें आत्तां तशें की फुडें तांकां उलोवपाक सुचनाशिल्लें. अशें कितलेशेच फावटी जालें की विशय सारको खबर नाशिल्ल्या कारणान एकदां उत्तराका अभ्यास तें कमी होमवर्क मुळान कमी पडटालो अशें म्हाका. सभापती इल्ले चडूच कडक आशिल्ले हे. सभापतीन कामकाज जर व्यवस्थीत चलपाक जाय, सभापतीन कडक आसूंकच जाय. आनी कडक सभापती कसो आसता हे पयलींच्या हेतून बऱ्याच जाणांनी दाखोवन दिला. इवन आतां सुद्दां प्रतापसिंग राणेंनी दाखोवन दिला. आनी सभापती कडक आसप हातून कांयच चूक ना. पूण सभापती जर वेळच दिना किंवा उलोवपाची संदीच दिना किंवा ठरावीक हांकां संदी दिता आनी ठरावीक हाका दिना, तशें जायत जाल्यार तो प्रश्न ती अडचण दिसता. तशें म्हाका ह्या हेतून तरी दिसूना. सभापतीन कडक जावप ही ओके, सभागृहाचें कामकाज बरे तरेन चलपा खातीर जायत न्ही तें. आनी नवीन आमदारांचो परफॉर्मन्स परीक्षाचो मुद्दो आशिल्लो की अभ्यास कमी दिसता. नवीन म्हाका हय हातून आतां कशें आसा ना की हातून नवीन आमदारय आसा आनी नवीन मंत्रीय आसा. म्हणजे आमदार म्हणून तांचो आनी मंत्री म्हणून मंत्र्यांचो एकूण परफॉर्मन्स जर आमी काडत म्हाका दिसता की विष्णू सारके काही अपवाद सोडले जाल्यार खूब बिलो पार आसलो सारको. आनी आतां कचऱ्याचोच विशय विष्णूनच म्हटलो, कचऱ्याच्या विशयाचेर जर चर्चा चलता, कोणीय आसूनी प्रश्न विचारता जाल्यार आमच्या सारक्यांची अपेक्षा अशी आसता की एक 4 जण तरी थंय मंत्री आमदार विशयाचो अभ्यास करून येता आनी फक्त हांगा प्रकल्प घालप काय तो प्रकल्प घालप हेच्या पेक्षा विलेवाट कशी लावप ती सॅग्रिगेशन करपाचेर एकमत जाता काय की कोणी तरी एक तातून आपलो पूर्ण अभ्यास पूर्ण हे घालून आनी तुमी सभागृहाचें एकमत जाता अशे विशय फाटल्या कितक्याशाच वर्षांनी दिसूना. कन्क्लुसिव्ह जालो नात विशय. जायत ना आनी पॉलिटिकल इंट्रस्ट येता, इंडिविज्युअल भितरली स्पर्धा चुरस आसता ती येता. एका हांव ताका कसो बसयता आनी तो ताका अशे तरेन चलता. ह्या हेतून 6 दिसाचे 4 दिसाचे कामकाज आनी तातूंत कितलोसो वेळ असो वता. सो अभ्यास कित्याक लागून अभ्यास इंट्रस्ट घेनात कामकाजा भितर काय कळना अजून. 6 दिसाची आसूं किंवा 1.5 म्हयन्याची विधानसभा आसूं, पहिली गोष्ट म्हणजे प्रत्येक मिनीट तिजें म्हत्वाचें. बरोबर. आनी एक मिनीट आमी कशें वापरप हें आमकां कळपा जाय. आमदार म्हणून म्हजें ऑब्जर्वेशन अशें, तूं विधानसभेन कितलो उलयता हाज्या परस तुवें केन्ना उलोवप हें डिसिजीव आसपा जाय. एखादो विशय जर म्हजो न्ही तरी आसतना तातूंत म्हाका उलोवपाचें कारण नासता न्ही, नाका थंय. जर दुसरे अर्बन एरियाचें कितें घेतात समजा म्हाका तातूंत कांय हें ना सांगपाचें जाल्यार हांवें सांगूं जायना. पण कितें तरी लक्ष वेधून हालीं कितें जालां सांगता, जाहीर प्रक्षेपण जाता म्हणून एक संवय लागल्या आमदारांक चडान चड हें खेचपाची. टीव्हीचेर लायव्ह दिसता म्हणटकीर चड उबो रावपाची संवय जाल्या. विधानसभा हें नाटक न्ही, ती एक ड्युटी जबाबदारी. थंय जंय गरज आहा थंयच उलोवप, आपणाक कितें सांगपाचें तितलेंच सांगप आनी बसप. म्हणजे सभापतीक सुद्दां बेल वाजोवपाची ताका लज पडपा जायना. म्हणजे मत इतलो स्वताचेर कंट्रोल आसपाक जाय, इतलो आसूं जाय. आतां पयले दीस पळय कोण ताच्या बद्दल उलयलें ना, कोणें ताच्या बद्दल बरयलें ना. पयलेच दिसा शोकदर्शक प्रस्ताव आयले. विधानसभे कडेन वेळ आशिल्लो, भरपूर वेळ आशिल्लो. आनी जांचेर मांडिल्ले तातूंत विलासराव देशमुख आशिल्ले, बाळासाहेब ठाकरे आशिल्ले, रविशंकर आशिल्ले, वर्गीस क्युरियन सारक्यो व्हडल्यो व्हडल्यो व्यक्ती ह्यो तातूंत आशिल्ल्यो, कळ्ळें न्ही. सो ताजेर कांय चर्चाच जाली ना. त्या शोकप्रस्तावाचेर चर्चा जाली ना. दुसरे दिसा एक 2-3 जाणांचेर आयले ताजेर चर्चा जाली. सो तेच हांव ओगी बसलो. म्हजी भुमिका कितें आशिल्ली की काल जेन्ना खरें फक्त भाशण करपाचो सोर्स आसा म्हणून न्ही कोणाक, पूण जेन्ना व्हडल्या मनशांक आमी विधानसभा ही श्रद्धांजली वेळ दिवपाक जाय आशिल्लो, तेन्ना वेळ दिवंक जाय. आमची ड्युटी ती विधानसभेची, आमदारांची ड्युटी, ताजेर उलोवप. बरोबर आसा. फाटल्या तर अधिवेशनां अशें जालें की एक राजेश खन्ना गेल्लो, तर एका आमदारान नवप्रभेचो अग्रलेखूच वाचून दाखयलो आपलें भाशण म्हणून. हें कितपत योग्य की आमदाराचो एक तुमच्यो भावना थंय व्यक्त करा तुमी. पूण जशें विष्णू बाबून सांगलें ते त्या प्रमाण की विशय कितले उलोवप हेच्या पेक्षा आपण कितें उलयता हाचेर एक मातशें भान आसपाक जाय. म्हाका एक गजाल सांगात, म्हत्वाचो विशय जो सचिवालयान सुरवात जाल्ली, शेवट मातसो कडू जालो कारण मुख्यमंत्री चडच एग्रेसीव दिसले, ओवर एग्रेसीव दिसले, स्टेप्ड ओवर अ लायन अ बीट अशें दिसलें तशें. येस, म्हणून हांवें म्हटलें सुरवातेक की बरें जालें अधिवेशन आतांच सोंपलें आसा म्हणून, की आनी फुडें असलें आनी कितें म्हणजे पळोवचें पडपाचें कोण जाणा. पूण लोकायुक्ताच्या विशया वयल्यान आनी एकूण काही विशया वयल्यान मुख्यमंत्री खूब एग्रेसीव आशिल्ले अशें एक दिसलें. आनी वेळ कमी आसलो
कितेंय करून ह्या इतल्या मुदतीन ही कामां फुडें व्हरूंकूच जाय अशा हेतूनच्यान त्या नेटान काम फुडें व्हरपाचें अशें एक दिसलं आनी त्या हेतून मागीर कोणाक समोर दवरिनासतना फुडें वचपाचें अशी एक हे दिसली. इतले एग्रेसिव्ह कित्याक जाले मुख्यमंत्री? कारण जनरली ते खूब कूल आनी काम रावन सुरवातीचे 2-3 दीस तरी काम करताले. ज्या मोमेंटाक मिडियान लोकायुक्ताचो इशू केलो त्या मोमेंटाक सावन ते ओव्हर एग्रेसिव्ह दिसले. कित्याक जालें अशें दिसता? म्हाका दिसता की वड्याचें तेल वांग्यावर म्हणटा तसो एक प्रकार आसूं येता की खाणीची बंदी आयल्या पासून कितलेशेच संकटां किंवा अडचणीच आसा की जे सरकार खूब कितें तरी करपा खातीर आयिल्ले बहुमत घेवन ते काम सुरू करता त्याच टायमार असो एक विशय येता की फायनान्सूच ठप्प जाता, सगळो अर्थवेवस्थाच बंद जाता. थंयच्यान अडचणीच एक सिरीज सुरू आसा. मे बी तातूंतच्यान ती बॅक ऑफ मायंड ती एक अस्वस्थता आसा, राग आसा, आपूण खूब करूंक सोदता कांयच करपाक मेळना, पयशे ना आनी ते खंय तरी लोकायुक्ताच्या निमित्तान ताचो स्फोट जालो काय कितें अशें म्हाका दिसता. लोकायुक्त हे आसाच आसा स्ट्रॉंग निमित्त, पूण ही एक बॅकग्रावंडूय लक्षांत घेवची. वाय ही बिकेम ओव्हर एग्रेसिव्ह? तुमकां कितें दिसता? म्हाका अशें दिसता की तांकां कदाचित अशें दिसलें आसूंक शकता की आपूण कितें तरी बरें करपा खातीर वता आनी हे आपल्याक ताचो उलटो अर्थ लावन खंय तरी आपले टिका करता. पूण आमचो उद्देश तसो नाशिल्लो. मिडियाचें काम कितें की लोकांचें जें कितें बाबा लोकांक दिसता तें थंय मांडप. आमकां अशें दिसलें की तातूंत पब्लीक फंक्शनरीज जे आसा तांकां खंय तरी प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न जाला. तो आमी अग्रलेखांतल्यान मांडलो. म्हाज्या अग्रलेखांत तर 5 वळी आशिल्ल्यो. ताचो इतलो प्रेस कॉन्फरन्सान नांव घेवन उल्लेख करपाचो किंवा म्हाका फोन करपाची आवश्यकता आशिल्ली अशें म्हाका दिसना. शेवटी आमचें काम आमी करतलेच न्ही. जो प्रामाणीक पत्रकार आसा, हय, हांव 25 वर्सां पत्रकारितेन आसा की हे फर्स्ट टायम अशें म्हाका दिसलें की खंय तरी आमी आमचें काम करतात आनी ताचेर एक ओव्हर रिएक्शन येता हातूंतल्यान. हे म्हाका दिसता बरोबर न्ही. एक पत्रकार म्हणून भाजपाच्या आमदाराक तें भाशण कशें दिसलें? ओव्हर एग्रेसिव्ह भाशण मुख्यमंत्र्यांचें? ना हाजे कडेन हांव दुसऱ्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतां. परेशान म्हळें न्ही की आपणाक फोन केलो जावं. म्हजें म्हणणें अशें की आमी कौतूक करपा जाय, दखल घेता म्हण. हाज्या पयलीं कितले मुख्यमंत्री पेपरांत कितें तरी येता तें पळोवन सांगताले आपली भुमिका पत्रकारांक फोन करून म्हजी आसा म्हणून. निदान हे फावट मुख्यमंत्र्यांनी सांगली. अरे म्हजी अशी आसा. ताजेर तांणी पत्रकार परिशद घेतली. पत्रकार परिशद आपले मुद्दे मांडना तांणी सरळ सांगलें की मुख्यमंत्र्याचें पद हें घटनात्मक पद आसा. बरोबर न्ही? आनी जे घटनात्मक रित्या अपॉयंट केल्लो जो मुख्यमंत्री आसा ताका फाल्यां कायद्यान कितें सांगलें म्हणून काडपाक मेळटा काय ना. ती तांची भुमिका जाता की तांत्रीक बाजू जी आसा ती मांडपाक मुख्यमंत्री परफेक्ट आसता. लोकायुक्ताच्या भुमिके बद्दल जी लोकायुक्ता बद्दल सद्या देशभर पळय जी भुमिका जाल्या सद्या ही चडशी भुमिका तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान जाल्या आनी नैतिकतेच्या. ते मागीर केजरीवाल आसूं अण्णा हजारे कोणूय आसूं तांगेलो बरो ते तातूंतल्या नैतिकतेचेर आसा. सो मुख्यमंत्री तुमी हें जरी म्हणटा पण प्रत्यक्ष लोकायुक्त जेन्ना अस्तित्वात येतलो तेन्ना कांय तांत्रीक मुद्दे आसा जे नदरेआड करूं शकना, ताजेर नदर दवरपाक जाय. एकच मुद्दो आशिल्लो. हांव परेश बाबा घेता पळय संजय बाबा मरे वता. सगळ्याचो मुद्दो एकच आशिल्लो. जेन्ना तुमी म्हणटाले की लोकायुक्ताचो निर्णय हो कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हऱ्यान वतलो तेन्ना सगळ्यांची एकच इच्छा आशिल्ली की ती कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी तरी राजकारणी आसची न्ही. ताजेरूय तुमी मानपाक तयार जालो ना आनी वेल्यान एग्रेसिव्ह जाले. ना कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हणजे घटनात्मक दृष्ट्या जांच्या हातान अधिकार आसात ती ऑथॉरिटी. सरकारचो संबंध येता तेन्ना बाकीच्या मंत्र्यां परस कॉम्पिटंट मंत्र्यांची ऑथॉरिटी कोण? मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्र्या परस वयली कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कोण? राज्यपाल. सो इतल्याच तांणी सांगलां. ते लोक आयकून घेना म्हणून मातशें हें जालां ना. घटने प्रमाणे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी मुख्यमंत्री किंवा राज्यपाल आसप हे बरोबरूच तशेंच हेच आसा. म्हणजे आमच्या घटनेच्यो तरतुदी आसा. म्हाजो आक्षेप ताचेर आनी एका गोश्टीचेर आसा की जे कर्नाटकाच्या अहवालाचो काल मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल दिलो की त्या लोकायुक्ताच्या त्या अहवालान सुद्दां कितें आसा की एक्शन जर तेचेर जावना अहवालाचेर जाल्यार 3 म्हयने जर तो पडून उरलो आनी 3 म्हयन्यांनी एक्शन जावना जाल्यार तो अहवाल स्विकारलो अशें गृहीत धरूंक जाय. डीम टू बी एक्सेप्टेड. तो रिजेक्टेड खंयच्यान आयलो, कित्या खातीर आयलो? म्हणजे हातूंतल्यान एकूच हे जाता की एकदां जर तो 3 म्हयने अहवाल घेवन तो राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री बसलो की कंप्लीट सगळो एक्सरसायज झिरो जालो ना. हातून कंप्लीट एक्सरसायज झिरो जालो. सो जो कोण ठपको येता, जो आरोपी आसा तर कांयच करपाची गरज ना. कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी म्हणून हायकोर्टाक दवरपाक नाशिल्लें. नाही. आनी कांय ठिकाणी अशें आसा न्ही की उत्तराखंडाचो जो उल्लेख ताणें आश्वासन जें दिल्लें जाहीरनाम्यान तें तशें आशिल्लें की उत्तराखंडान जसो लोकायुक्त आसा त्या धर्तीचेर आमी गोंयांत हाडटले. खंय तातूंत आनी हातूंत जो फरक आसा ताचेर जर कोण डिबेट करता आसत जाल्यार ती डिबेट जावपाक जाय. अशें न्ही की आमी कितें आपलें मत मांडटा म्हणजे आमी अभ्यास केल्लो नासता, आमी वाचिल्लेच नासता, आमकां कांय खबरूच ना अशें गृहीत धरून करप बरोबर न्ही.
लोकांचे जे कितें मत आसा तुमी तांकां पूर्ण हक्क आसा तांची बाजू म्हणपाचो, जर आमचें कितें चुकता आसा दाखोवपाचोय अधिकार आसा, पूण एक डिबेट जावपाक जाय. तातूंत लोकायुक्ताक समजा दिसलें की सक्षम अधिकारी आपलो अहवालाचेर कांय कारवाईच केली ना, इम्प्लिमेंटेशनूच केलें ना, ते कोर्टान वचूंक शकता. ते आमचे कडेन हांगा ना. अशा तरेचे जे हें आसा डाऊट क्रिएट जालो न्ही, म्हणजे तातूंत प्रत्येक जाण आपलें मत मांडटलोच न्ही, लोक आपलें मत मांडटले, मुख्यमंत्र्यांची एक भुमिका आसा तेच्या फाटल्यान, डिबेट जावपाक. फायनल वेळ सोंपला म्हजो. म्हाका सांगात, सरकारान केलें तें सामकें सारकें केलें अशें तुजें मत आसा? पळय, सभागृहाचो सदस्य हांव इतलें सांगूं शकता की सभागृहान आवाजी मतदानान विधेयक मंजूर केलां. जें विधेयक मंजूर जालां ताका म्हजें कितेंय मत पयलीं आशिल्लें नाशिल्लें तरी ताजेर उलोवन कांय अर्थ ना. म्हळ्यार तुमचें कितें तरी मत आशिल्लें. सगळ्यान बरो उपाय म्हणजे लोकांकूच परते येवनी, लोकां मदल्यानच येवनी कितें येवपाचें आसता तें. फुडल्या अधिवेशन मेरेन ताजेर मागीर विचार करूं येता. गव्हर्नमेंट इज ओपन. गव्हर्नमेंट इज ओपन. गव्हर्नमेंट हॅज टू ओपन. यू आर नॉट क्लोजिंग इट. म्हाका सांगात, तुमची दोगी जाणांचें भाशणूय जालें येदें व्हडलें आनी तुमचे कडेन पर्सनली उलयिल्लें. इतली सगळी जातकीर मुख्यमंत्र्याची भूमिका पडटा काय पडना फायनल? ना, तांकां तांची भूमिका मांडपाचो पूर्ण अधिकार आसा, आमी पूण तो तुमकां ती अमान्य पडटा? करना. तांकां वैयक्तीक मताचो प्रश्नूच येना. हांगा आमी जी भूमिका मांडटात ती आमकां अशें दिसता की हे क्लॉज जर पळयत जाल्यार खंय तरी राजकारण्यांक सांबाळपा खातीर कांय स्टेप्स केल्या काय कितें, असो एक डावट जो जनतेच्या मनान आसा तो फक्त आमी व्यक्त केलो भितर. कालचे मुख्यमंत्र्यांचें जें सगळें स्पश्टीकरण आशिल्लें तें खंय तरी तुमकां जशें जाय तशें पटलें ना. ना, पडचें ना. संजय फायनल ना, एक पत्रकार म्हणून पटना. पटना ना, त्याचेर डिबेट जावंक जाय, चर्चा जावंक जाय. म्हजे कडेन मुद्दे आसा, त्याचे कडेन मुद्दे आसा, ते आयकून घेवपाक जाय आनी मागीर जर ती एक हेल्दी चर्चा जाली जाल्यार मागीर त्या प्रमाणे कन्क्लुजन काडूं येता. एज ऑन नाव ते पटना. ह्या हाजेर आमी आयची ही म्हत्वाची भासाभास सोंपयतात. खंय तरी क्लियरली दोन्ही संपादकांनी सांगलां की चर्चा जाली, मुख्यमंत्री उलयले, पण लोकायुक्तावेली भूमिका अजून पर्यंत आमकां पटना म्हण. विष्णू बाब म्हणटात की पत्रकारांच्या 4 वळींची सुद्धा मुख्यमंत्री दखल घेता. हे खूब बरी गजाल, तुमी ती पॉझिटिव्हली घेवपाक जाय आनी गव्हर्नमेंट इज ओपन. हाजेर आमी आयची भासाभास सोंपयतात. तुमी तिगी जाण आयले आनी इतली बरें विश्लेशण केलें. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.